देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे देव हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, 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 యేసుకే hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आम्ही व्हिडिओ ऑन केला बा पण किती व्हिडिओ ऑन जाईना. ओके, व्हिडिओ ऑन चालू ने. येस, प्रेज द लॉर्ड. ओके, सगळे कशी आहात? हुशार आसात मग? या गॉड ब्लेस यू. आम्ही आता कृपेच्या काळार आसा. प्राजित असो काळ, कृपेचो काळ. करेज्म म्हणता, करेज्म कृपेच्या काळार आम्ही आता आसा. जेजूच्या कष्टांनी लिपोन आसली कृपा आम्ही अनुभव करन आसा. आम्ही लेंटन सीझन म्हणटा, करेजमांत आसा. मस्त बदलावण करेजमांत जाल्या. आमच्या भुरग्यापणाचे करेजम आता ना. आमच्या भुरग्यापणाच्या करेजमांत मस्त एक खाले म्हणटात आमकां एक मस्त स्ट्रिक्ट आसले. आमची वडिलां करेजम म्हणून आमकां उडास करतले. आमकां फुलां माळोंक नातली, पोदां म्हणोंक नातले, सदां कुर्सा वाट आसली, पुरो संगती आसल्यो. आतां मस्त स्लोप जाला. आतां पूण जेजू तोच अल्फा आणि ओमेगा, तो जेजू आरंभ आणि अंत, तोच जेजू मुझे आणि तुझे खातीर कुर्सार मेल्लो जेजू, तो सदां काळ तोच. देखो न्हू, आमी आज नियाळ करचें. खावणेन तावन कुर्सा पर्यंत आमचो मोग केल्ल्या जेजू, खावणेन तावन कुर्सा पर्यंत जेजून आमचो मोग केलो. सोबीत उतार्य खावणेन तावन कुर्सा पर्यंत. क्रिसमस म्हणटा आमी, आनीक गुड फ्रायडे. हिंदुवांक मापळ्यांक तांकां क्रिस्तांवच्या ह्या 2 दिसांचो मात्र उडास. तुमचे क्रिसमस न्हय गे, तुमचो जेजू जल्मालो न्हय गे. वय गुड फ्रायडे, जेजू मेल्लो ताका कित्याक गुड फ्रायडे म्हणटात. देखून आमी म्हणोंका गुड फ्रायडे आमकां सुटका सण दिल्ली. खावणेन जल्मालो जेजू आमकां सुटका दिवंक आयिल्लो. ताणें गुड फ्रायडे दिसा ताणें ताचें काम सोंपयलें. बेथलेमाच्या जेरुसलेमांत जेजू जल्मालो जेजू. आणि त्या वेळार पळया, खावणेन तावन खावणेंत जल्माल्या जेजूक सोदोन तेग ज्योतिशी आयले, तेग राय. ताणी कितल्यागी वर्सां आदीं सोदोन काडिल्लें. जेजू जल्मोच्या कितल्यागी वर्सां आदीं तांच्या ज्योतिशान तांकां, तांच्या त्या विद्यान, तांच्या त्या जाणवायेन ताणी सोदुल्लें जुदेवांचो राय जल्माता. जुदेवांचो राय अलेच कडेन जल्माता म्हणून. आनी ते ताका सोदोन आयले. जुदेवांच्या रायाक सोदोन आयले. पळया, आमी मातेवाच्या वांजेलांत सोबीत करून आमकां सांगलां. ते आयले, त्या गांवाक पावले आनी ताणी इसारलें थंय, हांगा जुदेवांचो राय जल्माला, तो खंय आसा. सोबीत उतरां उडास दवरया. जुदेवांचो राय जल्माला, तो खंय आसा. ऐकता न्ही बा सगळ्यांक? ऐकना. ओके. तो जुदेवांचो राय जल्माता, तो खंय आसा. आनी हे सवाल आयकल्लेंच सगळे गडबडले म्हणटा पवित्र पुस्तक. सगळे गडबडले. हेरोद रायक सगळो घाबरलो. राय जल्माला, राय कित्याक म्हळ्यार जुदेव ताच्या हाताखाल गुलाम जावन ताणें
तांकां चलयल्लें. तांकां एक राय जल्माला. तो गबरलो आमच्या माथेबाच्या वांजेलांत दुसऱ्या वस्वरांत उदेंतीचे ज्योतिशी येवन उदेंतीचे ज्योतिशी येवन ह्या जुदेवत्यांनी केत्रान तांकां दाखयल्ल्या संदेशाचो एन्क्वायरी करताना, तपासणी करताना तो राय गबरलो. जुदेवांक राय जल्माला. तशेंच सगळे जेरुसलेम गबरले म्हणटात. बेथलेमांत जुदेवांचो राय जल्माला. खंय आसा तो? आनी पळया ती गडबडी कितली जावंक पुरो. कित्याक गे म्हळ्यार ह्या इजिप्ताच्या गुलामपणांतले जुदेवांक सोडून दिवंक कोणाक मन नातले. गुलामपणांत आमी आसल्या गुलामपणांतल्या त्या जुदेवांक फ्री करूंक नाका आहले. देखून पुरा गडबडले. कित्याक जल्माला हो? खंय जल्माला? सोदना जाली. तो मेळ्ळो ना. त्या हेरोद राय कितें म्हणटा आमकां कोत्ता. ज्योतिशी कडेन म्हणटा, तुमी वचोन ताका पळया, ताका नमस्कार करा, ताका पळोवन तो तुमकां मेळटस म्हाका येवन तुमी खबर दिया. आनी ते गेले. ताका नमस्कार केलो. तांणी हाडिल्ल्यो काणिकी भेटयल्यो. आनी पूण त्या नेकेत्रान तांची वाट सुकयली. परत तांणी त्या राया सरशेन वचनातल्या बरी तांची वाट सुकयली. तांकां आनी एका वाटेन आपोवन व्हेलें. ही जावन आसा त्या दाळा खावणेंत जल्माल्ल्या जेजू रायाची, जुदेवांच्या रायाची काणी. तांकां तो पाटी मेळ्ळो ना. तांणी ताका पाटी येवन सांगलें ना. हेरोद राय उसांबळ जालो आनी मस्तो तेंप गेलो आसतलो. देखून कित्याक म्हळ्यार हो विशय जावन तक्षणा जेजू जल्माल्ल्या 2-3 दिसां भितर न्हय जाका हेरोदाचे प्रयत्न हेरोदान ते राय गेले. तांणी सोदलें कितलो गे काळ जालो संपूर. देखून त्या रायान 2 वर्सां भितरल्या चरक्या भुरग्यांक पुरा जुशुमारीचे म्हणून एक ऑर्डर दिले. पळया त्या राया खातीर कितले चरक्या भुरग्यांचो जीव काडलो गी. ते पुरा जुदेवांच्या राया खातीर मेले. जेजू राया खातीर मेले. खावणेंत जल्माल्ल्या बेथलेहेमांत जल्माल्ल्या जुदेवाच्या राया खातीर त्या भुरग्यांनी जीव दिलो. त्या शिपायांनी तांकां हरी एकल्याक मारताना हो जावन आसा गाय हो राय, हो जावन आसा गाय राय म्हणून कितल्या भुरग्यांक मारलें जावं पुरो. कितल्या आवयांच्यो हाक्कर बोबो जाल्यो जावं पुरो. कितलो त्यो आवयो रोडोन 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 कंगाल जाल्यो जावं पुरो. कितल्या भुरग्यांनी रगत वारयलें. आमी जाणाव जेजूचो जल्म बेथलेहेमांत जालो, खावणेर जालो, गर्दनाच्या गोट्यांत जालो. ताचे उपरांत जेजूक ताचो जीव काडूंक प्रयत्न केल्ल्या हेरोदीच्या हातांतलें राखच्या खातीर सोपणांत सांजुजेक संदेश मेळटा. ताका काणगोन इजिप्ताक वच. इजिप्तांत वचून मुरीमाय सांजुजे थंय रावतात. ही पुरा आमकां सोबीत परिचय आसा. हांवें कित्याक सांगता गे म्हळ्यार तो जेजू 30 वर्सां उपरांत 3 वर्सांच्या परगट जिणयेंत त्या गांवांत परत येवन जेजू ताची शुभ वार्ता प्रगट करता. तोच राय जुदेवांक खातीर जल्माल्लो राय. त्या दिसा खावणेंत जेजू राय जुदेवांचो राय थंय आसलो. खुर्सार ताका उमकाळिल्ल्या वेळार तेच 4 शब्द थंय बरयतात. जेजू राय जुदेवांचो. जेजू राय जुदेवांचो. INRI ते जे म्हणटात JNRI फुडा जे आहले तांणी INRI बरयले. आनी त्या वेळार तांकां म्हणटात तो जुदेवांचो राय न्हय, जुदेवांचो राय म्हण बरयनाकात म्हणटाना पिलात म्हणटा कितें बरोवन जालां तें बरोवन गेलां. पळया खावणेंत जल्माल्ल्या जुदेवाच्या रायाक खुर्सार तो मान मेळटा. जेजू राय जुदेवांचो. जेजू राय जुदेवांचो खुर्सार बरोवन घालतात. खावणेंत जल्माल्ल्या जेजूक खुर्सार तें नांव मेळटा. आनी जेजू खुर्सार उमकाळो नासतना
जेजून भोगले कष्ट, जेजून काडिल्ली करांदाय फकत जेजू म्हणटा, म्हज्या कश्टांनी हांवें तुका गुण केलें, म्हज्या रक्तान हांवें तुका सुटका दिली. ताचो अर्थ जावन आसा आमच्या पातकां खातीर जेजू कुर्सार मेलो. म्हज्या आनी तुज्या पातकां खातीर जेजू कुर्सार मेलो. जेजून मस्त कश्ट सोंसले, हें पुरो आमी जाणा. कवणेन धांवन कुर्सा पर्यंत जेजून कितली सतां आमकां दाखयली. जुदेवांचो राय इजिप्ताक पावलो, इजिप्ताचे गुलामपण, इजिप्तांत आमचो लोक, आमची पुर्वजां गुलामपणांत आसली. इजिप्ताच्या पातकाच्या कोंडांत ती आसली. तांतली सुटका दिवंक आमचो राय इजिप्तांत जियेलो. इजिप्ताक पलायन करून मोरी मायांनी सांजुजे गेली. जायत्यो संगती वो सोबीत आमी जेजूची जल्मांतावन जेजूच्या मरणा पर्यंत चारी वांजेल आमी वसल्यार भोव सोबीत रितीन मस्त संगती आमकां कळटात. जुदेवांचो राय मुजो आनी तुजो जेजू जावन आसा. जेजू सुदेवांचो राय जावन आसा. देखून सांजो हांव म्हणटा, जुदेवां खातीर जल्माल्या त्या जेजूक जुदेवांनी स्वीकार केलो ना. पळया, तितलें सोबीत एक उगडापण आमकां सांगता. सांजो ताणी ताका स्वीकार केलो ना. वेळा काळा वरवीं तो शब्द आसलो, शब्द देवा सोबे आसलो, शब्दूच देव जावन आसलो. तो शब्द जुदेवां खातीर म्हणून आयिल्लो, जुदेवांचो राय जावन आयिल्लो. ताणी ताका स्वीकार केलो ना. कोणें ताका स्वीकार केलें गी तांकां जेजून सरेस्परा देवान आपणाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें. ती हक्क काण गेल्ली हांव आनी तूं. देखून आमी म्हणटा, देवाचो शब्द मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो. हें म्हणून आमकां फावो केलें. जुदेव हें म्हणनात. जुदेव तांकां आनीकी पतयेनात. जुदेव जेजूच्या जनना विशांत पतयेनात, जेजू मरणा विशांत पतयेनात, जेजू जिवंत जालो म्हणून पतयेनात. सडाव जुदेव पतयेनात. देखून ताणी म्हळें, तो मरों दी, ताका कुर्सार मारा, तो आमचो राय न्हय. पडोवन दी ताचें रगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर. आनी आतां पासो ती ताणी मागोवन काण गेल्लें ते अनुभव करता. ह्या वेळार जेजू म्हाका आनी तुका कितें सांगता, कसलो संदेश दिता. अपूर्बायेचे उतरां ती. तो आयलो ह्या संवसारांत उजवाड जावन. तो उजवाड जावन आयलो. काळोखांतल्यान ताणें आमकां भायर काडलां. काळोखांत आमी आसल्ल्या ताका स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिला. सांजो हांवच्या वांजेलांत पयलो आवस्वर 12वी ओळ. म्हाका आनी म्हज्या आनी तुजे खातीर बरोवन घाल्ली उतरां ही. आपणाक स्वीकार केल्ल्यांक आनी आपणाच्या नांवाचेर विश्वास दवरल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. हे हक्क काण गेल्ली मनशां आमी खवणेन तावन कुर्सा पर्यंत जेजून म्हजो आनी तसो कसो मोग केलो गी म्हणून सुलोभान सांगूंक शकता हांव. आमकां ह्या विशयान कोणी शर्मा सांगाचें म्हणना, कोणी शिकोण दिवचें म्हणूनच ना. जायती शिकोण आमकां दितात. आमकां जायत्यो सांगती गोत्त आसात. शर्मा आयकतना, कोणाची शिकोण आयकतना आमकां गोत्तालेच विशय आमी घडये आयकता आनी तांचो आमी थीर जाता. हांव आनी तूं चिंतोंक शकता मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या सोमयान कवणेन तावन कुर्सा पर्यंत म्हजो कसो मोग केला. म्हाका ताणें कशें राखलां. म्हजे कडेन तो कसो उलयता. म्हजो आनी ताचो संपर्क कितें. कांयच नातल्यांतलें ताणें आमकां विंचोन काडलां आनी आमकां ताची भुरगीं जावची हक्क दिला. पातक्यांक मदल्या पातक्यांक आमकां उखलोवन हाडन पवित्र ताणें केलां. संतोश आमकां हो. आमकां मस्त संतोशाच्यो संगती कितें गे म्हळ्यार
जेजू राई जुदेवांचो मुजो आनी तुजो. जेजू राई जुदेवांचो मुजो आनी तुजो. आमी ताका आपणायला, आमी ताका स्वीकार केला आनी तो आमचे सांगाता जियेता. कितल्यो संगती, सोबी सोबी संगती. जेजू देवाचे बसावणे जावन ह्या संवसारांत आयलो. जल्मादानंत बडव्यांनी गायले, तो कावणेंत जल्मालो म्हणटाना बडव्यांनी गायले, महिमा देवा गुंच सर्गी आनी शांती समाधान सुख संतोष ताका मानवल्ल्या मनशांक ह्या संवसारी. पळया, महिमा देवा गुंच सर्गी आनी शांती समाधान सुख संतोष बरी भलायकी तृप्ती ताका मानवाल्या मनशांक संवसारी. भोव सोंपो उपाय. ताका मानवाल्या मनशांक संवसारी, ताका मानवून चलोवंक देवान आमकां पवित्रत्म दिला. सिराकाचे ग्रंथ, जणवायेचे ग्रंथ, सांजवांच्या मांजेलांत पवित्रत्म्या विशयान आमकां सांगला. आनी पवित्रत्म्या कडेन एक सवाल आसा. हे पवित्रत्म्या, तुजे शिवाय देव कितें चिंता, कितें सांगता, कितें म्हणजे आशेता म्हणलें कोणाक कळीत आसा? तो पवित्रत्म म्हणजे आनी तुजे थंय आसल्यान सोम्यान देवाच्या पुता जेजू क्रिस्तान कवणेन तावन कुर्सापर्यंत मुजो आनी तुजो कसो मोग केलो म्हणून नियाळोंक आमकां भोव सुलो. भोव आमी सकता ना म्हणूंक ना. आमी सकता. आमी सगळीं पवित्रत्म्याच्या जाणवायेन भरल्या. पवित्रत्म्याच्या जाणवायेन भरल्या. मोरये मायेक जेजू ती गर्भेस्त जाताना गब्रियल बडव्यान सांगिल्लें, तुका एक चेरको भुरगो जल्मातालो, ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिजे. जेजू म्हळ्यार सुटका दितलो, सोडवण दितलो. तो जेजू जल्मालो. इमॅन्युएल, तो देव तुमचे सोवे, देव आमचे सोवे. भोव सोबीत आमच्या जेजू विशयान आमकां समजाल्ल्यो संगती. जेजूच्या जल्मा विशयान कितल्यो सोबीत संगती मातेवाच्या वांजेलांत, लुकाच्या वांजेलांत, जकारियाच्या प्रार्थनांत. सांजो बावतिस्ताचो जकारी तो प्रार्थना करताना म्हणटा, सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायल असो देव ताणें लोकांमध्ये येवन जागोवपाक गेलो. तो लोकांमध्ये येवन रावलो. जेजू देव सर्वेस्पर, सोडवणदार, आमचो सोडवणदार, सर्वेस्पर देव. इजाया प्रवादी म्हणटा, सोडवणदारच सर्वेस्पर देव, सर्वेस्पर देवच सोडवणदार. तो देव बाप पूत पवित्रत्म खावणेर जल्मालो. दुर्बळो जावन जल्मालो. रावळेरान तो जल्मालो ना. ताणें रावळेरान जल्म वयत आसलें. रावळेरान तो जल्मालो जाल्यार हो संदेश आमकां मेळतो ना. ज्योतिशी ताका सोदून येतना मामुली जाते राय रावळेरान जल्मातात. पूण एक राय गर्दनाच्या गोट्यान जल्माल्ल्याक ताणी सोदून येवचें जुदेवांच्या रायाक आनी ताका ताणी मेळचें. ही एक विशेष संगत जावन आसा. देखून आमी ह्या जुदेवांच्या रायात विशेष पातयेणी दवरूंक आसा. आमकां चारी वांजेल कळीत आसल्यार ह्या वांजेलांत त्या देवाच्या पुता जेजू राया विशयान, जुदेवांच्या राया विशयान ताची महिमा त्या चारी वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू कित्याक ह्या संवसारांत आयलो, जेजू संदेश काणगून आयलो, देवाची शुभ वार्ता काणगून आयलो, देवाची खुशी आमकां कळोवंक आयलो, देवाचे महत्व आमकां सांगूंक आयलो. तो जेजू मुजे आनी तुजे मोदें जियेता, आमचे भितर जियेता, आमचे थंय तो आसा. तो जेजू आमचे सांगाताच आसा. हरी एक घडी तो आमचे सांगात आसा. आमकां तो सांडिना, आमकां तो सोडिना. तो देवाचो शब्द जावन आसा. देखून ताणें कुर्सार मोरूंक वेता पासत तो आमचे कडेन उलयलो.
ताणे जल्माल्या वेळार जेजून जल्माल्या वेळार आपणाक वाचोवच्या खातीर आपणा खातीर मरण पावल्ल्या त्या ल्हान 2 वर्सांच्या भुरग्यांच्यो आवयो हाक बोब मारतना जेजून पळयल्लें, जेजून आयकल्लें. जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो जेजू कुरीस काणगून वाटेर सोलोन येताना रडताना जेजून तांच्या कुशीन गुवोन पळयलें. खंडी जावन जेजूचें काळीज रडलें आसतलें चिंतून कितल्या आवयांनी त्या दिसा हाक बोब मारल्या. तांच्या भुरग्यांक कातरूनचें म्हळ्यार एक घडी चिंतया आमी. एका भुरग्याक भितर रिगून जावंक पुरो ते चेरको आवयचें दूद खातालो कोण ना, दूद खावन बरी न्हीद काडनासलो कोण ना. अक्षर त्या शिपायांनी वचून तांकां कातरलें. एक घडी हे बोर आमी बसून चिंतचे एके फावटी कसलें भिरांकूळ वातावरण तें जावन आसलें कोण ना. आज जेजूचो कुरीस काणगून सोलोन वेताना ताची आवय तसो पाटलाव करून येताना कितल्यो आवयो ह्या पुता खातीर रडतात आनी जेजू तांकां म्हणटा रडनाकात म्हजे पासून, रडात तुमचेच पासून आनी तुमच्या भुरग्यां पासून. त्या जेजूक भुरग्यांचे मोल कळीत आसलें देखून जेजून म्हळें ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा. जेजूच्या जिवितांत खवणेंतावन ताणें कुर्सा पर्यंत ताचें जिवीत जियेतना हर एक घडीत मोगाच्या भावा आनी भयणी म्हजे आनी तुजे खातीर जियेलो, म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबा खातीर जियेलो, म्हज्या आनी तुज्या भुरग्यां खातीर जियेलो, म्हज्या आनी तुजी दुखां बुसच्या खातीर जियेलो. कितलें सोबीत आमच्या जेजूचें जिवीत तें आमी नियाळ्ळ्यार पुरो, फकत आमी नियाळ्ळ्यार पुरो. जेजू देवाचो शब्द, जेजू देवाच्या तोंडान तावन भायर सर आयिल्लो शब्द. सरेस्पर देव संवसाराच्या आरंभार उत्पत्ती ग्रंथांत सरेस्पर उलयलो आनी सगळें घडोवन आयलें. आकाश जावं दी, दर्ये जावं दी, उदक जावं दी, वारें जावं दी, बुडे दोंगर जावं दीत, बापाच्या तोंडान तावन आयिल्लो शब्द कार्यागत जालो. तो शब्द म्हजे आनी तुजे भितर जियेता, आमचे भितर आसा. देखून आमी उलोवचे हर एक उतार ह्या शब्दाचेर बांदलां. आमच्या तोंडान येवची उतरां ती जर तर आशिर्वादीत जाल्ली उतरां जावन आयली ती उतरां आसा तशीं करतात, आसा तशीं करतात. कोणी येवन बेसांव मागतना देवाचें बेसांव देव तुका आशिर्वादीत करूं दी, देव तुजेर आशिर्वादां घालूं दी, तुजें जिवीत संतोष भरीत जावं दी. कित्याक म्हळ्यार शांती समाधान हाडून आयिल्लो जेजू तुजे भितर रावता. हे समाधान हांव तुमचे सांगता सोण वेता जेजूची पळया खालती विनंती. जेजू जाणा आसलो आपणाक धरतेले, व्हरतेले, मारतेले, बडयतेले, कष्ट येतेले, कुर्सार मारतेले, आनी त्या वेळार जेजू आमकां सांगता हांव म्हजें समाधान तुमचे सांगता सोण येता. ते समाधान तुमकां खंयी मेळना. तशें जाल्ल्यान आज म्हाका हो विशय उलोवंक खुशी जालो. ह्या करेजमांत आमी कुर्सा वाट करता, कुर्साची वाट आमी नियाळता. तोच जेजू जल्मतानाच आपणाक मोरोंक आसा. हांव ह्या परजे खातीर मरता म्हणलो जेजू, चिंतून आयिल्लो जेजू. बापान खुशी वेल्ली तुवें ह्या मनशा कुळाक पातकांतलें सुटोवंक तुज्या जिवाचें बलिदान भेटोवंक आसा. देखून पोरण्या सोल्ल्यांत आसल्ल्यो बलयो अर्पणां जेजून आपणाचो जीव दिवन सोंपयलें, संपादलें म्हळें ताणें. मागीर बलयो भेटोवना, देवाच्या शेळयेन आपणाच्या जिवाचें बलिदान भेटयल्या उपरांत बोकऱ्यांचें आवक सडलें, शेळयांचें आवक सडलें. बली भेटोवंक ना जाली, बली एकच जाली, देवाची शेळी. देखून सांजो बावतीस म्हणालो पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती.
आणि ती शेळी अंकवार मोरी एलिझाबेथीक भेट करूंक आयिल्ल्या वेळार ती देवाची शेळी मरियेच्या गर्भांत आसली. एलिझाबेथीक भेट करूंक आयिल्ल्या वेळार एलिझाबेथीच्या गर्भांत आसल्या सांजो भोवतीस्तान त्या गर्भांत दिंडी मोडली कोण ना, साष्टांग नमस्कार केले कोण ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा तिच्या गर्भात असलेल्या बाळान उडकी मारली. एलिझाबेथ म्हणाली, अळे तुझो नमान ऐकलेंत मरियेन वचून एलिझाबेथीक विश केले. मावशी बहीण विश केल्ल्या तक्षण तिचो नमान ऐकलेंत सांज भोवतीस्तान त्या दिसा जेजू पळयतना म्हणलें, पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. त्या सांजो भोवतीस्तान आपणाच्या आवयच्या गर्भांत या शेळयेक नमस्कार केलो कोण ना, साष्टांग नमस्कार केलो कोण ना. कितले सोबीत पळया जिवीत. देवाच्या मातेन म्हज्या बेटे घेवचे केदीवर ते म्हजे भाग. एलिझाबेथीक कोणे सांगले ती देवाची माता म्हणून? कोणे सांगले तिका? बायबलान काही आमकां येना. एलिझाबेथीक कोणी येवन सांगले गी? एलिझाबेथीक स्वप्नांत गब्रिएल बडवो आयलो गी? ना. पवित्र आत्म्यान तिका उगडापें केले. तो पवित्र आत्मो मुजे आनी तुजे थंय आसो हें पूर आमकां उगडापें करता, पातयोंक लायता, हे सत आमकां उगडापें करता. त्या पवित्र आत्म्याचो आमी मस्त मोग करूंक आसा. त्या पवित्र आत्म्याक आमी आमचो कणकाण घेवंक आसा. त्या पवित्र आत्म्या कडल्यान आमी उलोवंक आसा. संसाराच्या अरंबर तावन संसार अरंब जावच्या पयलेंच आसलेल्या पवित्र आत्म्या म्हजे थंय तूं आसाय. जे कितें हांव आयकतां, हांव कितें उलयतां, कितें तूं आयकताय, हे पवित्र आत्म्याचें प्रेरण, ही पवित्र आत्म्याची सकत. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सरस्पर देव मनीस जालो आनी अंकवार मयेतावन तो जल्मालो. कित्याक म्हळ्यार हे सगळीं सतां हांवें आनी तुवें पातयोंक आसात, पातयोंक आसात, पातयेनातल्यां खातीर मागोंक आसा. जेजूक आमी स्विकार करूंक आसा. आमी काणगेल्लें हे भुरग्यापणाचे हक्क आमी सोडून दिवंक ना. आपणाक पातयेतेल्यांक आपणाची भुरगीं जावचे हक्क दिल्लो जेजू आमचो स्वामी, हे आमी सदांच दवरच्या खातीर आमचे थंय वावुरता. ताच्या अमोलीक रक्ताची मोर ताणें आमचेर घाल्या. अंकवार मरियेक दिल्लो संदेश गब्रिएल बडव्यान, हो तुजो पूत सबार जाणांक उठोवंक, सबार जाणांक पडोवंक एक खुणा जातलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्यात मायेक कुर्सारतावन जेजू म्हणटा, हो तुजो पूत, ही तुजी आवय. कितल्यो संगती आमकां खवणेंतावन कुर्सा पर्यंत आमकां पळोवंक मेळटात. जेजून कितलो म्हजो आनी तुजो मोग केला म्हणून. मरिये मायेन जेजूच्या सगळ्या कुर्सा वाटेर मरिये मायेन ताचो पाटलाव केलो. मरिये मायेन ताका एनकरेज केलें म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार तिणें त्या दिसा म्हणलें, आबडे सोमयाची साकर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. देवाक दिल्ली भास मरियेन पडली. जेजूच्या पाटल्यान ती चलून गेली. काना शहरांत ती मोरी माय जेजू सांगत आसतना वायन उणो पडल्या वेळार ती पुताक सांगता. पूत म्हणटा, म्हजो वेळ येवंक ना. पूण ती पुताक प्रेरण करता, तुवें देवाचें काम करूंक आसा. ओ वायन तुवें करूंक आसा. ह्या कुटुंबांत जाल्लें तुवें पळोवंक आसा. एनकरेज करता. कित्याक म्हळ्यार मरिये मायेचो सहकार जेजूक
ताणे कुर्साचे मरण मरो कुर्साचो संगात करो मोरी माय जेजू सांगता रावली. धैर्यादीक स्त्री जेजू सांगता ती रावली. जेजूचो तिणे मोग केलो. ही मोरी माय सदांत आमचे खातीर जेजू कडेन विनंती करता. सर्गार सोडून गेल्लो जेजू बापाच्या उजव्याक बसून म्हजे आनी तुजे खातीर विनंती करता. कित्याक हांव आनी तूं ही सर्व सतां आमी पातयेता. सतां आमी पातयेता. पातयेत जेजूची आशा इतलीच, हांवें तुजे खातीर जीव दिला म्हणून तुवें पातयेवंक आसा. जेजू आमचे कडेन विनंती करता म्हणयेत. जेजू आमचे कडेन विसरता. जेजू आमकां मोग दिता. जेजू आमकां आमचे सांगाता समकता. इतल्या खातीरच मोगाच्या भावा आनी भयणी संवसार ताचे तो मस्त पयस वेता. खोटेपण जायते वंत जाता. बाबार्थ उणो जाता. या खातीर आमी जेजूचो मस्त फाटलाव करचे. जेजूच्या कश्टां विशयांत आमी नियाळीचे. आयजाया 53 दिसांत एक 3-4 फावटी म्हणी आमी वासीचे. ह्या दिसांनी कित्याक गे म्हळ्यार जेजू म्हणटा, जेजून सोंसले हर एक कश्ट म्हजे आनी तुजे खातीर, पातक्यांक बचाव करच्या खातीर, आमकां एमकोंड सुकोवच्या खातीर त्या जेजू सांगात आमी जिवंक आसा. त्या जेजूक आमी पातयेवंक आसा. म्हज्या कश्टांनी हांवें तुका सुटका दिल्या. म्हज्या गायांनी हांवें तुका गूण केला. हें फोट गे, हें सत जावन आसा. तुवें केल्ले हेरांक तुवें केल्ले अकमान म्हजेर पडल्यात. कितली सोबीत उतरांनी जेजू आमकां समजयता. तुजेर कोणी घाल्ले बदलाम ते म्हजेर पडल्यात. म्हजेर ते बदलाम पडोनात. मोदे म्हजे आनी म्हज्या दुस्माना मदें जेजू रावता. त्या जेजूक आमी हर एक घडी मानून घेवंक आसा. तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो राय. देखून आमी कुर्साची वाट करतना सबार फावटी म्हणटा, आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या कश्टा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूच्या कश्टा वरवीं जेजून सगळो संवसार सोडयला. कुर्साची वाट आमी नियाळता. जेजूच्या जल्माचो नियाळ करन आमी हर एका घरांनी गर्दाने सोगोटो घालता. बुडासा काडता. जेजू पळोवंक गोरवां आयली, बोकरे आयले, थंय गादे आसले, थंय अशें आसले, बुडे दोंगर आसले, ताका पळोवंक ते एक राय आयले, गवळी आयले. हे एक चित्रण आमी करता. सोबीत 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 गर्दनेचे गोटे आमी करता. सोबीत सोबीत आमच्या घरांत एक कुरिसूम काळयल्लो आमी पळयता. थंय म्हणशेर जेजून सोलोन येवन त्या कुर्सार मरून 3 घंटे वळवळून 3 घंटे वळवळून प्राण सोडल्या जेजूक आमी नियाळोंक सकता. सकाळ जे म्हण हांव सांगना, नियाळा म्हण हांव सांगना, नियाळोंक आमी सकता. कुर्साची वाट आमी नियाळता. त्या कुर्साच्या वाटेर कितलें पुरा घडलें पडना. आमकां काल चित्र आयलां. 3 फावटी जेजू पडलो. ताची आवय ताका पळोवंक मेळ्ळी. सिरेनाच्या सिमोन ताका कुमोग केलें. वेरोनिकाच्या स्त्रीयेन ताचें तोंड पुसलें. जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी ताका बुजयलें. ताचें आंग वस्तूर वोण काडलें. ताका कुर्सार मारलें. हें पूर आमी पिंतरयता. हें सगळें मोरयेन पळयलां. हर एक घडीत मोरयेन पळयलां. मोरी ताच्या फाटल्यानूच आसली. जेजू विशयांत आक्लासोन बिरमोत पावोन रडतेल्यांक मोरयेन पळयलां. जेजूची केळकुळां करन जेजूक अपमान केल्ल्यांकय मोरयेन पळयलां. सिरेनेच्या सिमावन कुरिस्कान घेतानाय मोरयेन पळयलां. वेरोनिका स्त्रियेन ताचें तोंड पुसतना मोरयेन पळयलां. जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी बुजयतना मोरयेन पळयलां. आपणाच्या पुताक विणगो करतानाय त्या आवयन पळयलां. ताका कुर्सायतानाय तिणें पळयलां. ताच्यो हाको बोबो तिणें आयकल्यात.
आम्ही कुर्साची वाट वसोनूच येतो. पूण एक घडी मोगाच्या भावा आनी भयणी घरांत बसून कुरीस पळोवन हें पुरा तूं नियाळशी जाल्यार खंडीत जावन ल्हानशें सुख करतना जाल्यार एका तराचें बेन दिसता. कोणा विशयांत उलयतना बेन दिसता. कोणा विशयांत उलोवंक नाका. पवित्र पुस्तक जागयता घडल्लें उलोवंक ना, घडनातलें कशेंय उलोवंक ना, पूण घडलें जाल्यार आमी उलोवंक ना कारण नासतना. ह्यो पुरा संगती पवित्रत्म तुका उडासा करता. ही जेजूची आशा जावन आसली. आपणाक ह्या संवसारांत धाडिल्ल्या पवित्र आत्म्यान हे आमच्या उडासांत हाडीचे म्हणून जेजूक आशा आसली. देखून जेजून पवित्र आत्मा आमकां दिलो. पवित्र आत्म्याक आमी चिटकोन रावया. पवित्र आत्म्याक आमचो जिविताचो एक इश्ट म्हणून घेया. पवित्र आत्मा इज ए पर्सन. होली स्पिरीट इज ए पर्सन. Holy Spirit is a person of the Holy Trinity, the third person of the Holy Trinity. तिसरो जण तो. ओ पवित्र पुस्तक जिवंत पुस्तक. ओ एक जण ओ आमचे कडेन उलयता. हांव पवित्र पुस्तक वाचता म्हणच्या वरनी हांवें वो बसून काण घेवन वाचताना जेजू म्हजे कडेन उलयता. सांग जेजू म्हणचे हांवें पवित्र पुस्तक वाचताना. सांग जेजू म्हाका सांग आतां काय सांगताय. पवित्र आत्म्या तुवें हें बरयलाय म्हाका सांग. आतां जेजू म्हाका सांगता. पवित्र आत्मा सगळें म्हज्या उडासा करता. मोगाच्या भावा आनी भयणी हांव आनी तूं कितली मोला दी. कितली जाणवाय ताणें आमचे थंय भरल्या. कितलो संतोष ताणें आमकां दिला. कितलें बरेंपण ताणें आमचे थंय केलां. हांवें आनी तुवें ह्या आमच्या जेजूच्या मोगाक हांवें आनी तुवें कितें पाटी दिवचें. कितें पाटी दिवचें. इतलेंच विश्वास. बेविश्वासी जायनाकात म्हणटा जेजू. बेविश्वासी जायनाकात. जेजूक तो बेविश्वास पसंद ना. अपोस्तलांकडेनय ताणें म्हणलें बेविश्वासी जायनाकात. बेविश्वासी जायनाकात. आमी ताचेर विश्वास दवरया. तूं हें कश्ट सोंसल्याय जेजू. तूं म्हजे खातीर जल्मालोय जेजू ह्या संवसारांत. जेजून जल्मोवचें देंवसाराक नाका आसलें. कित्याक म्हळ्यार त्या लुसिफेराक सगळें कळीत आसलें. लुसिफर देवा सांगात आसलो. बागेवन मिंगेल सर देवदूत देवाच्या भोंवतणी आसले. तो लुसिफर देवाचे सगळें मोल काळीज ताका कळीत आसलें. तो एक भारी सोबीत बडवोकय लुसिफर. भोव सोबीत. ताका देवाच्या मोगा विशयान कळीत आसलें. आनी तो पाताक घडल्या वेळार देवान मनीस जावन ह्या संवसारांत येवन मनशा कुळाक पातकांतलें सोडयता म्हणटाना लुसिफर सगळो कंगाल जालो, भियेलो, गडबडलो. कित्याक म्हळ्यार ताका देवाच्या मोगा विशयान गत आसलें. ओ देव ह्या मनशा कुळाक राखोवंक कितेंय करूंक शकता. मरोंक शकता. वो तितलो मोगाळ देव लुसिफराक गोत्ता आसलें. मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या लुसिफराक गोत्ता तो देव कितलो मोगाळ म्हणून लुसिफराक कळीत आसा. देखूनच तो गडबडलो. ताणें जेजून देवान सोडवणदार जावन जेजू जावन ह्या संवसारांत येवचें ताका नाका आसलें. येवचें नाका आसलें. नाकात आसलें ताणें. कित्याक म्हळ्यार ताका देवाच्या मोगा विशयान ताका गुर्त आसलें. समजालें न्ही. देवाच्या मोगा विशयांत लुसिफराक गुर्त आसलें. देखून ताणें तितलें सतयलें. जेजून जल्मोन येताना मोरये मायेक सतयलें. हेरोद रायाक साळवयलें. जुदेवांक ताणें सोडलें ना घट्ट मुठीन धरलें. तसलो लुसिफर आतांय आसा. म्हजे आनी तुजे सांगत आसा. लुसिफराचे मस्तक चेंचोंक आयिल्लो जेजू म्हाका आनी तुका उडासा करता.
लुसिफेराचे मस्तक चेंसून जेजू आयला ताणे मुजेरांनी तुझेर विश्वास दवरला. देखून आम्ही जेजूच्या नावान नजरेताच्या जेजूच्या नावान हांवें आनी तुवें आमच्या तळणेचेर जैत व्हरूंक आसा. तळणेचेर जैत व्हरूंक आसा. संवसारांत हांव न्हू ब्रदर आमचो फेलिक्स लोबो सांगतलो, संवसारांत हांव मेकळें जाया. मेकळें जावचें म्हळ्यार आमचें जिवीत आमी जिवंक आसा. ह्या संवसारांत आमी जिवंक आसा. भोव बायलां जावन आमी जिवंक आसा. आवय बापूय जावन आमी जिवंक आसा. आजो आजी जावन आमी जिवंक आसा. भाव भयण्या सांगात आमी जिवंक आसा. पूण आमकां देवा तावन पयस उरच्यो थोड्यो सक्ती आसा. लेका वर्ती पयशांची आसा. कशें म्हणी कर अन्याय जाल्यार व्हडणे पयशे करीचे ते आमी तांचे तान भायर येवंक आसा. हांवें कितें म्हणी कर खोटी मारनगी कितें म्हणी कर नाचें नांव फाट करूंक आसा. तांतले हांवें भायर येवंक आसा. तांतले हांवें भायर येचें जाल्यार म्हजें काळीज संपूर्ण हांवें जेजू थंय दवरूंक आसा. सोदा पयलें देवाचें राज उरल्या प्लेस्तकी फावो जातले म्हणून जेजून सुमळा म्हणून म्हाका हांवें आनी तुवें पाती येवंक आसा. ह्या वांचेलांतले हरी एक उतार जेजू जावन आसा म्हणून हांवें पाती येवंक आसा. देवाचो शब्द तो, देवाचो शब्द, देवाच्या तोंडांतल्यान भायसर नायिल्लो शब्द. हांव दाकांची वाल तुमी म्हजे फांटे, तुमी म्हजे तें चिटकोन रावल्यार म्हजे तावन तुमी पुरा फळ जोडटल्यात, सकत जोडटल्यात. म्हजे तें आयसलें अंश तुमचे तें येतलें. तुमी फळ दिवंक पावतल्यात. हांव एक बरो गवळी. हांव म्हज्या शेळयांची सत्र आयकता. म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात. म्हज्यो शेळयो दुसऱ्या खंयच्याय गवळ्या फाटल्यान वचनात. तो जावन आसा मोग जेजून खावणेन तावन कुर्सा पर्यंत गेलो. तो खावणेन न्हिदोन आसतना आयिल्ल्यो शेळयो, ल्हान ल्हान शेळयो सोबीत आमी वचून सोदोन हाडटा. म्हज्या एका गर्दनाच्या गोट्यान कांय एक 70-80 बकरे आसात. ल्हानारीचे बकरे ल्हान आसात, व्हडले आसात. ते पुरा दवरून हांव एक सोबीत गर्दनाचो गोठो करता. सांत फ्रांसीस आसिसीन पयलो गोठो केल्लो. हांव तिसऱ्या वडदींत आसा. देखून तिसऱ्या वडदींच्यानी आमी गर्दनाचो गोठो घालूंक आसा. हांव तो करतना आमी त्यो शेळयो दवरतना म्हणचे हे शेळयानो त्या दिसा जेजू गर्दनाच्या गोट्यान जल्माल्या वेळार तुमी येवन ताका नमस्कार केलो. तुमी येवन ताची सेवा केली, संतोष दिलो ताका. आनी त्या शेळयांक बली भेटोवचें ह्या देवाच्या शेळयेन केअर केलें. ही शेळीच सडली कुर्सार आपणाची बली भेटोवन. आनी बली भेटोवंक ना. हांव भेटयता ती बली, म्हज्या जिवाचें बलिदान सुडका दिता. पळया कितलें सोबीत एक कंपॅरिजन मोगाच्या भावांनी भयणी कितलें सोबीत चिंतापी. म्हणजे म्हाका आनी तुका ह्या वांजेलांत मेळचें देवाच्या शब्दान मेळचें, देवाच्या शब्दान मेळचें. त्या शेळयांक आपण हाडिल्ले गवळी सरयताले तेणे हेणे तांकां ही खबर मेळ्ळी. राय जल्माला, जुदेवांक एक राय जल्माला, जेजू राय जल्माला, समाधान राय जल्माला. त्या गवळ्यांक ती खबर मेळ्ळी. आनी ते गवळी दोवन आयले. गवळ्यांनी येवन ते नमस्कार केलो. आज संवसारांत इतले गवळी आमी आसा. गवळी म्हणटात जेजू. ह्या जातांक गवळी. त्या गवळ्याच्या ताका इतल्यो शेळयो आसात. आमचे गवळी कितें करतात त्या गवळ्यां खातीर आमी मागोंक आसा. खावणेन तांकां कुर्सा पर्यंत जेजून मोग केल्ल्या वेळार जेजून म्हणलें मागा. जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत जेजू म्हणटा म्हज्या मना संगडे म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो. तर आमच्या गवळ्यां खातीर आमी मागोंक आसा. आज देवी काकुळची तेर्स करतना आमी आयकतालें हरी एक खणांत आमी मागता, विनंती करता. आमी तो तेर्स करतना सिस्टर फावस्तिनाक आमचे सांगत आपया. आमी तो तेर्स करतना पिडेस्तांक मागोवंक येताना वळच्या पिडेस्तांक प्राण सोडनात कंगाल जाल्यार म्हाका आपयतात. आनी हांव येताना सिस्टर फावस्तिनाक सांगचें तुका सांगलां न्ही जेजून
पिडेस्तांच्या कटल्या कडेन वचून तुवें मागणें करताना हांव येवन तांकां सुटका दिता गूण करता म्हळांनी तुजे कडेन चंगलानी सिस्टर फावस्तीना हे सांतिणी मुझे सांगता ये या आनी तिका व्हरता हांव मोगाच्या भावांनी भयणी व्हळ व्हळसो मनीस हांवें ते मागणें करून घरा येवन अर्द्या घंट्यान म्हाका फोन येता सरलो याची सरली पळय ह्या देवाचें बसवणें हांतू आटोपन आसा देवाचो मोग ताच्या पुता जेजू क्रिस्तान खावणें तावन करसा पर्यंत केल्लो तो देव सर्वेस्पर आपणाचो पूत जेजू क्रिस्त मुझे आनी तुजे खातीर संवसारांत आयिल्लो वळवळटाना तो पळयता म्हज्या देवा कित्याक म्हाका तुवें सणलाय म्हणटाना तो आयकता बापा तांकां बक्षी ती कितें करतात ती नेणांत म्हणटाना तो आयकता आनी सगळें तो आयकता हातून तसो मोग आसा कित्याक हांव आनी तूं नेणाव गी आमी कितें करता म्हणून आमी जण आसून आमी करता नेण आसतना आमी करना पूण पळया तो आमकां आमची पार्थ कण घेता आमकां गुन्यांवकार करिना निरापराधी ती म्हणटा आपणाच्या बापा लागीं बापा ती निरापराधी तांकां बक्षी हो जावन आसा मोग खावणें तावन कुर्सा पर्यंत केल्लो आनी की सोबीत सांगते हांवें एकेवटी बसून चिंचे कशें तुवें मोग केलो कितलो मोग तुवें केलोय आवय बापायक चुकल्ल्या वेळार आवय बापायन ताका सोदून काडल्या वेळार तो म्हणलो ही म्हज्या बापाची खुशी हांवें करीची म्हण तुमी नेणांत गी म्हणालो तो कुर्सार तावनी मरयेक पळोवन ताणें खंडीत चिंतलें ही म्हज्या बापाची खुशी हांवें मोराची मोरी जाणा आसली ह्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणली मरी आपणाचो पूत कुर्सार उमकाळून मरतना स्वीकार करता मासो मेस्ता ही तुजी भुरगीं ही तुमची आवय म्हणटाना आमी कितें म्हणूंक आसा मरये मायेक आमी स्वीकार करूंक आसा मोगाच्या भावांनी भयणी कितलो लोक मरये मायेतान पयस वचून जियेता कितलो लोक कथोलीक सभेतान पयस वचून पंगड करून जियेता तांचे खातीर आमी मागोंक आसा एक नमान मरया आमी तांचे खातीर म्हणूंक आसा मनांतल्या खातीर कितलो लोक सतां पतयेनात आतां आमी आयकता आमी होली प्लेसाक गेल्ल्या वेळार आतां जुदेव जेजू सशीन येतात जेजूच्या मरणा विशयान पतयेतात जेजूच्या जिवनपणा विशयान आतां पतयोंक सुरू करतात तेणे हेणे आसले पुरा जुदेव आतां फाटी येतात पळय आमचे मागणें पावता आमच्या मागण्याक बळ आसा आमी मागोंक आसा बाबा तांकां बक्षी कितें करतात ते नेणान आमी मागोंक आसा हे मागणें हांवें आनी तुवें कांय एक दिसांत 1000 फावटी म्हणूंक आसा तितले अत्मे आमी बचाव करूंक आसा अत्मे बचाव करतना हांवें आनी तुवें म्हणूंक आसा बापा पथकांत महापथकांत असल्यांक बचाव कर तुज्या अमूल्य रक्तान तांकां बचाव कर तुवें सोंसल्या कश्टांनी तांकां बचाव कर तुवें सांगलाय न्ही गी ह्या कुर्सार्थान तुवें सांगलाय न्ही गी बापा तांकां बक्षी आमी म्हणूंक आसा आमी मागोंक आसा आमच्या कुटुंबान आमाल पिवण्या पळप जाल्ले कोणी आसात जाल्यार तांचे थंय वस पवित्र आत्म्या तांचे थंय प्रवेश जा पवित्र आत्म्या आनी तांकां बचाव कर म्हूण आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागोंक आसा आमी मस्त मागता जेजूच्या नांवान जेजू कडेन मागता पवित्र आत्म्या कडेन मागोंक आसा पवित्र आत्म्याक आमी आमच्या जिवितांत इतलें काण घेवंक आसा पवित्र आत्म्या कडेनच उलोवंक आसा तो पवित्र आत्मो तुका सकत दिता तो पवित्र आत्मो जेजूचे कश्टाचो नियाळ करूंक तुका कृपा दिता थान येल्ल्या जेजून उदक मागलें थान लागल्या म्हाका बेतकाटी मारन उदक खडपांत हांव दिल्लो जेजू थान येलो आपणाची इस्रायल भरजेक त्या रानांतल्यान वतना उदक शिल्लो जेजू थान येलो समारियाच्या स्त्रिये कडेन उदक मागल्लो जेजू कुर्सारी थान येता समारियाच्या स्त्रिये कडेन उदक मागलें ताणें कित्याक म्हळ्यार ती पथकांत आसा म्हणून तो जाणा आसलो तिचें जिवीत ताणें मागलें
तिचे परिवर्तन ताणें मागलें. ती तान जेजूक लागली. समारियाच्या स्त्रीयेकडेन उदक इसरीचें म्हणून नातलें. कित्याक म्हळ्यार जेजू ताच्या आपोस्तलांकडेन इल्ल्या वेळार 33 चॅप्टरान म्हणटा, म्हज्या बापाची खुशी करचेंत जावन आसा म्हजी तान तांबोवचें उदक आनी दूख तांबोवचें खाण. जेजून समारियाच्या स्त्रीयेकडेन तिचे जिवीत मागलें. ती जेजूक तान लागली. ती तान लागून जेजू तिका सोदून गेलो. त्यात बांय कडेन गेलो. ती येता म्हणून कळीत आसलो जेजू तो सर्व जाणा. खंयच्या घडये तुजे कडेन येवन म्हाका ती तान लागल्या म्हणटा हांव नेना. आमी सबार फावटी बसून चिंता, जेजू म्हजे कडेन आयला गी, तुका तान लागता गी, सांग सोम्या कसली तान. म्हजी आळसाय गी, म्हजो हांकार गी, म्हजे सेल्फ रायटियसनेस गी, म्हजे उलोवणें गी, म्हाका अवकाश मेळटाना दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक हांवें काणगोंचें एस्केप गी निबान दिवन सोडचें गी, कसली तान सोम्या म्हाका सांग जेजू, हांव तुजी तान बगयतां. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचें जिवीत इतलें सोबीत सोबीत जिवीत आज हांव आनी तूं करूंक शकता. कालच्या दिसा हांव फादर मुल्लर्साक एक डिपार्टमेंटाक गेल्ली, कॅन्सर डिपार्टमेंट. त्या कॅन्सर डिपार्टमेंटांत एक सिस्टर आसा, बेथेनी सिस्टर जावन पुरो तिणें एक आंगवण केल्या. सगळ्यांकडेन पयशे इसारन थंय आशिल्ल्या कॅन्सर पेशंटांक जेवण दिता. ती सद्दां फ्री जेवण. काल म्हज्या एका फ्रेंडाचो बर्थडे, ते म्हणाले हांव थंय जेवण दितां, जेसीबाई म्हजे वाटो वाडोवंक येता गे. हांव गेली वाडोवंक. त्या पेशंटांक हांवें पळयलें, तांच्या तोंडार पळोवन संतोष, बरें जेवण. त्या दाक्तरांकडेन इसारन आमी एका कोण केटरराक मात्र आमी सांगूंक तांकां जाय जाल्लें तेल, तांकां जाय जाल्लें जेवण घाल. सुमार आमी एका त्या थंय आसले 100 सेक्रेड हार्ट वार्डांत थंय ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंटांत थंय वचून आमी जेवण वाडलें. तांकां पळोवन म्हाका इतलें बेजार जालें, इतलें म्हाका एक भोगलें. सोम्या कशें तुका हांव व्हरतां पळया मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज आनी हांव आनी तूं आमचे भितर कसलें तें कॅन्सर ना म्हणून धैर्यान सांगता. हांव एक एवढी चिंचे कसलें कॅन्सर म्हजे भितर हा कोण ना, केदाळा भायर पडता कोण ना, ते दोळ म्हणसर सोम्या तुजी खुशी करो, तुजे विशयांत उलोवंक म्हाका अवकाश दी. काल हांवें थंय वचून पळयलें, बाप त्यांनी बरें रांदून हाडलें, कलोगी वेजिटेबल पुलाव आनी रायता, 2 तांतयां, 2 कुडके केक. त्या लोकांनी येवन त्या लायनीर येवन कितल्या संतोषान, कितलो तोंडार तांच्या संतोष. आमी चिंतलें हांवें 15 दिसांक फुडें म्हणी वचोन तांचे कडेन उलयतां, तांचे कडेन उलोवन येता, तांकां संतोष दिता. हें जावन आसा म्हाका आनी तुका संदेश. मोगाच्या भावांनी भयणी, खावणेन तावन कुर्सा पर्यंत हांवें तुजो मोग केलो. म्हज्या बाळा, म्हाका तुजे तावन इतलेंत जाय. ओ मोग हेरां थंय वांटून काणगी. एकामेका बक्षिया, समाधानेन जियेया. बक्षिया, बक्षणें ना क्रिस्तांव कुटुंबांनी, बक्षणें ना घोवा बायलांमध्ये, बक्षणें ना आवय भुरग्यांमध्ये, भावां भयणीमध्ये, शेर साबाऱ्यांमध्ये. आमी नेणाव कितलो तेंप आमकां थंय पुरा देवान दवरलां, पूण तितलो तेंप हांवें आनी तुवें ह्या जेजूच्या मोगा विशयांत ल्हान संदेश. खावणेन तावन कुर्सा पर्यंत जेजून म्हजो मोग केलो, पूण त्या मोदेगांत जेजून म्हाका आनी तुका कितले फावटी पुटलोन धरलें, कितले फावटी ताच्या खांद्यार दवरलें, कितले फावटी ताच्या हृदयाक म्हाका आनी तुका ताणें पुटलोन धरलां. ह्या करिस्माचो काळ, कृपेचो काळ, प्राजिताचो काळ, कशें तूं काणगेताय तशें काणगेत. म्हाका आनी तुका सोदून आयिल्लो जेजू खंडी जावन म्हणटलो, तूं म्हजें बाळ, हांव तुजे थंय संपूर्ण संतोष पावलां. ते म्हणूंक आमी राखया. जेजू आमकां आपटता, जेजू आमचे सांगत आसा. देखून खंतार आमी म्हणटा तें खावणेन तावन कुर्सा पर्यंत मोग तुवें केलोय.
त्या जेजू कडेन दाळे एक बरो संबंध दवरया आणि हो संबंध हांवें तुवें दवरचे जाल्यार पवित्र आत्म्या कडेन आमी सगळो वेळ उलयचे. हे पवित्र आत्म्या ये तूं म्हजे भितर मान करीचे आमी संत श्रीदांतीक अनंत बापा, अनंत पुता, अनंत पवित्र आत्म्या. भोव सोबी तेका पाद्र्यापान म्हाका तुमकां मेळना सांगुरो केरळचो पाद्र्याप. ताणें एक म्हाका ल्हान मागणें धाडलां. हांव आतां मात्रेटाक धाडटा. ताचे एकल्या कडेन ताचे नंबर आहा म्हजे कडेन, दुसऱ्यांचे नंबर ना. लॅम्सीचे आसले बट आय डोंट नो लॅम्सीचे नंबर आतां चेंज जाला. वॉट एवर इट इज हांव तुमकां तें धाडटा. तें मागणें ताण घेया आनी मागा पवित्र आनी जेजूचो मोग करया. जेजूच्या कश्टांचो नियाळ करया. ताच्या अमोलीक रक्ताची मोर म्हजेर आनी तुजेर आसा. आमी फाल्यां देवाक समर्पीत जाल्ली मनशां, देवाची खुशी केल्ली मनशां म्हणून कळाजे जाल्यार ती मोर पवित्र आत्म्यान म्हजेर आनी तुजेर मारली मोर आनी राखून उरूंक आसा. ती मोर मारली पवित्र आत्म्यान. ती मोर मारली पवित्र आत्म्यान म्हजेर आनी तुजेर ती मोर मारले बौतिजमान, क्रिजमान. आनी आमी म्हणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या अमोलीक रगत म्हज्या ताळवेत हांव म्हज्या पायाची नाक्षी पर्यंत हांव ताण घेता म्हज्या रक्षणे खातीर. आमकां बौतिजमांत मोर पडल्या, क्रिजमान पडल्या. जेजूच्या नांवाचें स्नान आमी काण गेलां. अमोलीक रक्ताचें स्नान आमी काण गेलां. देखून ह्या करेजमांत संपूर्ण आमी जाणवायेन बरया कशें जेजून करुणेंतान प्रकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यां बक्षितां तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिनाका. कोण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. आमेन. नमान मरिये कुरपेर मोरुले समी तुजे तुजे संगता प्रिया भितर संगता तूं आनी सुदेमी फळ तुज्या येसू भगवती मरिये देवाची देवाचे माये माये पापियां आमकां खातीर पापियां खातीर आनी आमच्या आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसो तसा आणि सदा सर्वदा. आमेन.